विनोद पालेकार परत पणजे फिशरीज खात्यान सरप्राईज विजिटाक पावलो। डेप्युटी डायरेक्टर खुर्चेर नाशिल्लो, मात ताचेकडे वॅलिड कारण आसा म्हूण ताचेर कांयच एक्शन जाली ना। स्टाफ मुवमेंट रजिस्टर मेंटेन करिना, तांकां आतां रजिस्टर करपाक लायला। म्हयनो सोंपता म्हळ्यार खंय नुस्तेकारांक स्टोरेज फॅसिलिटी जाग्यार घालतले। मोठेशे काय मिळू ना, एक दोन ठिकाणी जर मुवमेंट रजिस्टर मेंटेन केल्ले ना, पण हांवें तांकां आतां सांगला व्यवस्थित मुवमेंट रजिस्टर बी मेंटेन करा म्हणून। बाकी ओवरऑल सगळें बरें आसा तशें। कोणाक तुमी शोकॉज नोटीस इश्यू ना ना, एक ते सॉल्व जालें। एक तो नाशिल्लो तो आयलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम येवना। जवळ जवळ बरें आसा, शिस्तीन चलता अशें दिसता। फक्त एक दोन ठिकाणी ते मुवमेंट रजिस्टर ते हांगा थंय जाता, पण हांवें सांगलां तांकां आतां मुवमेंट रजिस्टर मेंटेन कर म्हणून। बाकी सगळें ओके आसा। मंत्र्यान 4 मायाक कोस्टल सेक्युरिटी बरोबर बसका आपयल्या। त्या बसकेक तो एलईडी नुस्तेमारी आनी बुल ट्रॉलिंगाचो इश्यू चर्चेक घेतलो। एलईडी फिशिंग ऑलरेडी बॅन आसा तें बॅन आसा, बुल ट्रॉलिंगूय बॅन आसा। आतां 12 नॉटिकल्स मायल्साच्या भायर जे करता 4 तारखेर मिटींग कॉल केल्या आमी। कोस्टल सेक्युरिटीची आसा, हय पुलिसाची आसा। आमकां थोडे कंप्लेनी आयल्या की बुल ट्रॉलिंग बी जाता म्हणून, त्या संदर्भान स्टोरींग फॅसिलिटी करपाचें आसा आमी। ती केल्या नंतर आमकां नुस्तें स्टोर करूंक मेळटलें, त्या दृश्टीन आमचे एक्चुअली सबसिडी म्हणटा न्ही, सबसिडी म्हयनेभर जाता। केन्ना एक्झॅक्ट तुमी पॉलिसीन घेतले आनी केन्ना एक्झॅक्ट जातले लोकांक केन्ना पर्यंत सबसिडी न्ही? आतां म्हयन्याभरान आमी एक्शन घेवपाचें आहा। आतां आमी नवीन ट्रेडर्स वगैरे जे आसा, आतां पावस येयलो की पावसांत मागीर सिजन बंद जातलो। हय ताच्या पयलीं ते स्टोरेज बीन कितें ते हय ते करतले आमी। हो सिजन तुमकां मेळटा काय मेळना? म्हणजे पावसाचो सिजन हो बीन ना मेळटलो, हो सिजन मेळटलो। आमी त्या दृश्टीन पावलां उखललेलीं आसा, स्टोरेज बी आमी करता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोय पुलीस कॉलेजीच्या भुरग्यांक रोड सेफ्टी कॅम्प घेता। मिरामारच्या क्लब गेस्पटायज हॉलान पणजेच्या भुरग्यां खातीर जागृताय कार्यावळ जाली। कॅम्पान ट्रॅफिक रुल्स, सायबर क्रायम, ट्रॅफिक शिस्तीचेर मानेस्त उलयले। कॅम्पाक पणजेतले स्कुलांतले भुरगे मोठ्या संख्येन आशिल्ले। The most important thing which can make an impact, which can reduce the magnitude of this road accidents and fatal accidents on the road is awareness. That's why we call it a road safety awareness program. If we all know, whatever gadget we purchase, whatever machine we purchase, it comes with safety instruction. It comes with manual, how to operate. The same is true for vehicles that we purchase. There is road safety manual. There is traffic rules that we have to abide when we use these machines. Otherwise, these machines that are invented for our own safety, for our own purpose, that takes away our own life if we do not follow the rule. We all, as the future responsible citizens and road users of this land, should understand the basic necessary rules for road safety and indulge ourselves in following, promoting and propagating them. We should inculcate the habit of following each and every traffic rule laid down. कांय ॲक्सिडेंटाच्यो सीसीटीव्ही फुटेजी भुरग्यांक दाखयल्यो। मडगांवच्या कॅम्पाकूय भुरग्यांनी बरेपैकी प्रतिसाद दिला। स्टुडंट्सची आतां मुखार जावन म्हणजे रोखडी तांची नेक्स्ट स्टेज आसा आफ्टर 16 18 जालें की ते ड्रायव्हिंग करतले, तेन्ना तांकां हांची म्हायती आसची, प्लस तांचे मार्फत तांचे कलिग्स जावं तांचे रिलेटिव्ह जावं फॅमिली मेंबर्स हांकांय ते एज्युकेट करपाक शकतले। 6 दीस हे कॅम्प वेगवेगळ्या सुवातींनी गोंयभर चलतले। आप बच्चे हो, आगे जाके सुजान नागरिक बनने वाले हो, ये कॉलेजियन भी लड़के यहाँ मौजूद होंगे, उनके वाली भी यहाँ मौजूद होंगे, उनको मैं यही सलाह दूंगा, यही संदेश दूंगा कि आपका जो जीवन है वो बहुत बहुमूल्य है। एक स्पीड, एक
बुरी नज़र या एक दुर्घटना आपके जीवन को पूरा पायमाल कर देती है। ऐसा न हो आपके साथ या किसी के साथ, इसके लिए आपको सावधान रहना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। यहाँ से ये भी बोला गया है ट्रैफिक सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, लेकिन जो साइबर का जो अभी गुनहगारी बढ़ रही है उसके लिए भी आपको ज्ञान दिया जाएगा। तो ये 6 दिन में आपको जो कुछ भी ज्ञान दिया जाए उसका आपको जीवन में उपयोग करना है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। म्हापशा प्रीती इंटरनॅशनल हॉटेलाकडे ट्रक इको आणि वॅगनाराचो मंगळारा एक्सिडेंट जालो। इकोतल्या तिगांक बरोच माल लागला। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण ट्रकान खंय इकोचेर मुकली, ताचे फाटल्यान वॅगनार आशिल्ली ती बरीच डॅमेज जाल्या। इको गाडी फुडल्यान काबार जाल्या। घेऊया एक ब्रेक।